मोगाच्या भावान आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायते नेम आनी कायदे आसात आनी हे नेम आमकां पाळपाकूच केल्ले आसात. आनी हे कायद्या वरवीं वा ह्या नेमा वरवीं आमचें जिवीत बरें जावंक येता आनी आमचें जिवीत बरें चलोवंक आमकां हे केल्ले आसात. पूण हे नेम आमी जेन्ना बरी करणी करतात तेन्ना हे नेम आमी मुखार घालचे न्हय. हे आमी मुखार घालचे न्हय जेन्ना आमी बरी करण्यो करतात तेन्ना. वो जेन्ना आमी आमचे भावांक वा भयणांक आदाराक पावतात तेन्ना आमी हे नेम वापरूंक फावना. कायदे आनी हे नेम आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन चलोवंकूच केल्ले आसात आनी आमी ते आमचें जिवीत बरे भाशेन चलोवंकूच करूंक जाय, वापर करूंक जाय. मोगाच्या भावान भयणींनो, आमी ते वायट भाशेन वापरूंक मात गरज आमी गरजेचें न्हय. जशें आयचे शुभ वर्तमानांत दोन शास्त्री आनी फारिजेव ते रावतात जेजूचो गुन्यांव काडूंक ते आयच्या वाचपांत रावतात आनी हे परीन जेजू तांचें चिन्नां वळखता आनी तांकांच तो प्रश्न करता. देवाचे कायदे आमी एक एक्सक्यूज कसो म्हूण वापरूंक पावना तेन्ना आमी कसली बऱ्यो करण्यो करता तेन्ना. आमच्या कश्टवतल्या भावा भयण्यांक आमी आदाराक पावोवंक गरजेचें आनी हेंच आयज जेजू आमकां दाखयता. आमी जेजूची ही आज्ञा जाणाव आमी एकामेकाचो मोग करचो जसो आमी आमचो करता तसो. तोच आज जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत करून दाखयता आनी तोच आमकांय करूंक तो आपयता. मोगाच्या भावान भयणींनो, जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक, आमच्या भावा भयणाचो मोग करूंक विसरता वा फाटीं सरता. आनी जायते फावटी आमी चिंतता आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावलीं जाल्यार आमकां दुसरीं कितें म्हणटलीं तीं. आमी कोणाकूच दुसऱ्याक पडयलो दुसऱ्याचो आदार करता तो आमच्या कश्टवतल्या भावा भयण्यांक आदाराक पावता तो तेन्ना आमी केन्ना जेलस जाता, आमी केन्ना रागर जाता आनी आमी आमच्यांनी तें सोंसूंक जायना. जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत हे दोन शास्त्री आनी फारिजेवांक जाता तशें. मोगाच्या भावान भयणींनो, आयज जेजू आमकां एक मोगाचो रस्तो आपणावंक आपयता, कित्याक जेजूच जावन आसा मोग आनी आमकांय तो मोग एकामेकाच्या मोगान रावंक तो आपयता. आमी जेजूकूच अणभवून हे मोग अणभवून हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक जाय. जेजून आमकां ही आज्ञा दिल्ली आसा, एकामेकाचो मोग करात आनी तो आयच्या शुभ वर्तमानांत ती आमकां आपूण करून दाखयता. आयच्या दिसाक आमी क्रिस्तांव भाशेन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमी वावरुया आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक आनी दुसरें कितें म्हणटात तें चिंतिना जावंक आमी प्रयत्न करुया आनी जेजूच्याच पावलांनी मुखार वचूंक आनी जेजूचेंच मोग अणभवूंक आनी तोच मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमी प्रयत्न करुया.